नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रधानमंत्र्याचो शेनवारा गोंयचे स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच नगराध्यक्षांकडेन व्हर्च्युअल संवाद कार्यावळ पळोवंक मुखेल सुवातींनी स्क्रिनींग 100 कोटी डोसांचेर प्रधानमंत्र्याची विरोधकांक जाप। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष संघटन मंत्री ताकतिकेन दिल्ली अध्यक्ष नड्डा अमित शाह बरोबर स्ट्रॅटेजिक बसकेचे शेड्यूल शेनवारा प्रधानमंत्र्याचो संवाद आशिल्ल्यान सकाळ मेरेन परत। नुस्तेकारांक शिफ्ट करपा वेल्यान वास्को दुसरे दिसा बोवाळ प्रकल्प 1.5 वर्सांत जायत म्हणून शाश्वती ना बस स्टँड 12 वर्सां हुमकळ्ळो मार्केटूय हुमकळत म्हूण भंय। एसीजीएलाचे कामगार 5 दीस जाले संपार मागण्यो तोडीक लाग मेरेन आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचो तेंको सुत्रां सांगता मंगळार मेरेन इशू तोडीक लावपाचे मुख्यमंत्र्याचे उतर। राष्ट्रवादीचो काँग्रेसीक युतीक 31 ऑक्टोबर मेरेन प्राज चर्चिल म्हणटा युती केल्यार 10 सिटांर दावो एकोडे गेल्यार 26 सीट तिकेट ना जाल्यार वालांका अपक्ष। केंद्रीय पावड्यार इफीची तयारी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड फिल्मान फेस्टिवलाचे उक्तावण ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवलूय इफ्यू बरोबर सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर। आणि हॉटेलांक बीच व्यू जाय म्हूण करंजाळ मिरामार केमिकल घालून झाडां मारपाचो प्लान बीच पोखरूंक वापरिल्ली जेसीबी डंप करता गार्बेज आदल्या महापौराक दुबाव। प्रधानमंत्र्याचो शेनवारा गोंयचे स्वयंपूर्ण मित्र लावार्थी पंच सरपंच नगराध्यक्षांकडेन व्हर्च्युअल संवाद सकाळी 11 कार्यावळ सुरू ती लोकांक पळोवंक मेळची म्हूण मुखेल सुवातींनी स्क्रिनींग घाल्यात। राष्ट्रीय पावड्यार वाशिनीकरणांत भारतान 100 कोटीचो पावडो हुपलो। प्रधानमंत्री म्हणटा वाशिना विशीं दुबाव कोफुजांव करतल्यांक 130 कोटी भारतीयांची ही जाप। प्रधानमंत्री मोदी शेनवारा 23 ऑक्टोबराक स्वयंपूर्ण मित्र लावार्थी पंच सरपंच नगराध्यक्षांकडे व्हर्च्युअल संवाद साधतलो। व्हर्च्युअल चर्चेच्या कार्यावळीच्या तयारीचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नियाळ घेतलो। राष्ट्रीय पावंड्यार वाशिनीकरणांत भारतान 100 कोटीचो पावंडो हुपलो। हे वैज्ञानीक दोतोर भलायकी कर्मचारी आनी 130 कोटी भारतीयांचे जैत। वाशिना विशीं दुबाव आनी कुफुजांव करतल्यांक 130 कोटी भारतीयांची जाप अशें प्रधानमंत्री शुक्रारा राष्ट्राक संबोधित करतना उलयलो। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रदेश अध्यक्ष तानावडे यांनी संघटन मंत्री सतीश दोन ताकतिकेन दिल्ली टीएमसी आपान मोहीम उगडिल्ल्यान बीजेपीची इलेक्शन स्ट्रॅटेजी फायन ट्यून जाता। मुख्यमंत्र्यान महत्वाच्यो फायली क्लियर करून दिल्ली गाठली। अमित शाह कायदो मंत्री अध्यक्ष नड्डा बरोबर बसकांचे शेड्यूल शेनवारा प्रधानमंत्र्याचो संवाद आशिल्ल्यान सकाळी मेरेन दिल्ली सावन परत। वास्कोच्या नुस्तेकारांक 1.5 वर्सां खातीर दुसरे कडेन शिफ्ट करपा वेल्यान वास्को दुसऱ्या दिसाय बोवाळ।
नुस्तेकारांनी शक्ती प्रदर्शन केल्ल्यान सुवातेर पुलीस फोर्स. 1.5 वर्सांत मार्केट प्रकल्प उबो जातलो. सगळ्या नुस्तेकारांक सुवात दितले म्हणून बरोवन दियात. बस स्टँड 12 वर्सां हुमकळ्ळो तशें मार्केट हुमकळत म्हणून भंय. नुस्तेकारांच्या तेक्याक राजकीय पक्षांनी एक्टिविस्टूय पावले. पालिकेन उतर दिवन दीस धुकल्लो. नुस्तेकार मार्केट सोडूंक तयार ना. बस स्टँड 12 वर्सां हुमकळ्ळा तसो होय प्रकल्प हुमकळ्यार कितें काय म्हूण प्रश्न. आमची मिटींग पयले आमकां ते बाजार दिता आमकां बाजार दुसरो नाका. आमचो बाजार आहा तोच पुरो. आमकां तेन्ना मिस्कितान आमकां बाजार दिलोलो. बेगीन बांदाय तुमी आनी हें कराय म्हणून. आयज तो मेलो स्वर्ग राय द्या आनी तेका दिवं आनी आमी तेच बाजाराचेर आमी मरतली. तुम्ही तो बाजार बांधला कॅपॅसिटी व्हडली. कितली कॅपॅसिटी आहा त्या बाजाराची? आम्ही हाय 300 लोक ना त्याच्या मायज लोक हा. आणि आयज लोक येवपा जालो मिस्टेक जालो आमची लोकांक सांगू आमकां टायम मेळना. त्याच्या चड 500 पूण लोक आमी त्या 500 लोकांक तो लुगार पावता. आयज तुमी तो बाजार बांदता म्हणटा ओके सगळी करून दिताय तुमी आमकां बुरोवन दिताय सगळी करून दिताय. आयज खरेदी कर जायना म्हणून आमी सांगताय सगळी करून दिता म्हूण चलता ताका न्हू. जाल्यार हो बाजार तो कोत्तलो. हो बाजार पेंडिंग दवरतलो आनी आपल्या खाद्यपा प्रासा भाशेन लोवयतलो आमकां. आयज तो खाद्यपा प्रास 12 वर्सां जालीं हांव चोयता म्हज्या जिवितान. हांव हेच गांवचे तो बाजार तेच लावता. हे खाद्यपा प्रास हो बाजार लावची ना. पयलीं कायदेशीर करपाक जाय सगळे कितें आहा तें. तेज्या नंतर आमी हांगसरले फुडें सरतले वचपाक थंय. त्या आमकां कितें तरी बरोवन दिवंक जाय लेखी. राजकीय पक्ष एक्टिविस्ट नुस्तेकारांक तेको दिवंक फुडें. आणि म्युनिसिपालिटी जे चेअरपर्सन आसा ते अंटील तुम्ही बरोवन दिता आमकां प्रॉपरली बरोवन दिवन देन ओनली वील मूव आउट. नाल्यार आमचे बाजाराचे भायले कोणूच घालचे ना. आनी जोरी तुम्ही फोर्सफुली कितें केलें आख्खे फिशरमॅन आमी येतले भायर तांकां सपोर्ट करपाक हें क्लियरली सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक. Without proper and prior consultation, they've not been asked as whether they would like to shift to the new place, whether they would be comfortable in the new place, and as we've got to know, the capacity in the new place is only of 100. What is the solution? Solution is you build a proper relocation market first. Allot them numbers so that every person is given number to sell. Allot them a proper space, which I say minimum at least 4 square meters, so that they can keep their things, sell properly. आम्ही फुल फ्लॅशली फिशरमॅनांक सपोर्ट करता कित्याक त्यांचे बेजीक जी कारणां आसा पळय ती सामकी जेन्युइन आसा. तुम्ही तांकां 10 वर्सान सडनली येता आनी शिफ्ट जाया म्हणटा पळय तुमी थंय कितें तयारी केल्लेली आसा? थिंगा पार्किंग जागो आसा? थिंगा कितें आसा? ह्या लोकांचे गिरायक जे आसा पळय बेजीक ग्राउंड लेवल जे बसीन ट्रॅव्हल करपी लोक आसात तुमी म्हाका सांगा प्रत्येक दारांनी गव्हर्मेंटानूच स्वता गाडयो उबे केल्या थंयसर रस्त्यांचेर हायवेचेर आनी तुमी आमकां लोकांक सांगता की तुमी शिफ्ट करा म्हणून. दिट मिन्स हे गोंयकाराचेर हे घात करता गोंयकाराचो. वी हॅव टू गो टू द root cause. ती पळय जमीन दिल्ली where the present fish market is, it doesn't belong to the government. It was donated. Government just can't come and do something. If tomorrow the hair तांचे पळय कोण आसा पळय ते आयले फाल्यां म्हणपा लागले आपूण दिना जाल्यार कितें करतले? सेकंड ही पळय फिशींग कम्युनिटी आसा तांचे पोट हाचेरूच चलता. फाटले 20-21 म्हयने जाले लॉकडावन पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांच्या पोटार खट पडलेली आसा. बिझनस डावन आसा. आनी आतां सडनली सरकार येता आनी सांगता 18 म्हयने तुमी मातशे आनी खंय बसा आनी आमी बांदून दितले. ते म्हण तूं विश्वास नात कित्याक बस स्टँड 10 वर्सां जालीं कांय जायनात. पालिका खंय नुस्तेकारांक बरोवन दिवंक तयार आसा. जावणदारां बरोबर बसका घेवन उतर. कि वी विल गिव यू एश्योरन्स कळ्ळें तुमचे मे बी इंडिविज्युअली की बाबा यू आर अ वेंडर in old market and after completion we'll be relocating you, rehabilitating you in the new market. That assurance is individual is जाय तुमकां काय how it is individual जाल्यार individual दिता because once तूं तो म्हणटा 1.5 वर्सान प्रोजेक्ट काबार जाता. आतां आमी पळयला जायते मार्केटी गव्हर्मेंटान बांदला खंयचे मार्केट नाल्यार खंयचो प्रोजेक्ट टायम फ्रेमान केन्ना काबार जावना. सो आमकां बरोवन दी की बाबा ह्या वर्सा भितर हें जातलें म्हणून. आनी जेन्ना आमी शिफ्ट करता आमकां केन्ना तो परत हाडटलो किंवा खंय बसयतलो कितल्या जाणांक बसयतलो तेंय बरोवन दी. सो सीओन आमकां एक लिस्ट दिला 318चो. आमी क्रॉस चॅक करतलो तो लिस्ट सारको जाल्यार आमी परत ते सीओक दितले आनी फकत सीओक सांगला की आमकां बरोवन दी की हो मार्केट मोडटा तो तुमकां 1.5 वर्सां भितर परत हाडून तुमकां बसयतले. मिटिंगेक तेंच्यांनी 3 कंडिशन घातल्या. एक
होलसेल तांकां बंद करपाचें, दुसरें म्हटल्यार रस्त्यार बसता ते बंद करपाचें, आनी तिसरें एक एश्युरन्स दिला की तेंच्यांनी आमकां परतून हे न्यू मार्केट बांदल्या उपरांत तेतूनच बसोवपाचें अशें एक तेंच्यांनी कंडिशन घेतल्या. आमी आमचे सीओन एश्युरन्स दिल्ले आहा की तांकां आमी कायद्या प्रमाणे सगळ्यांक हे जे कोण भायर बसता तांकां आमी बाय एनफोर्समेंट सगळ्यांक खाली करून दिता म्हणून, आनी तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करपाचें की आमचे जे ओल्ड मार्केट न्यू टेम्पररी शेड बांदला तेतून तेंच्यांनी शिफ्ट जावपाचें म्हणून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ACGL कामगारांच्या संपाचो 5वो दीस. मंगळार मेरेन ACGLच्या कामगारांचो इश्यू तडीक लायता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. संपाक बशिल्ल्या कामगारांक महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचो अध्यक्ष मनोज चव्हाणाचो तेंको. पगार वाड आनी बाकीच्यो मागण्यो बेगीन तडीक लावच्यो म्हूण ACGL कामगार काम बंद दवरून संपार गेल्यात. वंदे मातरम. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. कामगार एकजुटीचा जय हो. कोण म्हणता देणार नाही, शिवाय देणार नाही. सगळ्या राजकीय लोकांना हलवून ठेवलं 5 दिवसामध्ये. मला महाराष्ट्रातनं काही लोकांचे फोन आले, आम्ही मध्यस्थी करू का, इथपर्यंत ज्या वेळेला फोन येतात आणि आपली जो काय प्रचार यंत्रणा फेसबुक आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर कामगारांच्या इतकं काय ते गेलेलं आहे, या 5 दिवसामध्ये तुम्ही इथल्या राजकीय लोकांना कसं काय हलवून ठेवलं असाल हे साधारणतः अंदाज नक्की येतो. जाण आहे असं आम्ही समजतो आणि त्यांनी बोलवलं की मग मी स्वतः जातीने लक्ष देऊन निश्चितपणे येतात मार्ग काढीन. हा जर पॉझिटिव्ह अप्रोच असेल तर निश्चितपणे मंगळवारपर्यंत आपण थांबूया. माननीय मुख्यमंत्री निश्चितपणे आपल्याला न्याय देतील अशी मी आशा बाळगतो, अशी ग्वाही देतो. आणि त्यांना मी पुन्हा एकदा सगळे राजकीय नेते, जे विरोधी पक्ष नेते, अगदी म्हणजे दिगंबर कामत असू देत किंवा आपले काल आलेले आमदार वगैरे जे होते, काही पक्षाची मंडळी ज्यांनी आपल्याला सपोर्ट केली त्याचा आपल्याला या आंदोलनात फायदा झाला. आणि निश्चितपणे आपण वज्रमुठ ठेवून कामगार एकत्र आल्यानंतर, एकवटले आल्यानंतर काय करू शकतो हे जे काय आपण गोव्याच्या जनतेला, गोव्याच्या सगळ्या कामगारांना दाखवलं ते निश्चितपणे या ठिकाणी आम्हाला बऱ्याच काही गोष्टी कराव्या लागते. असं की कामगार कायदे सगळे धाब्यावर मानूनच इथे काम केले जाते आणि म्हणून ह्याचा एक वेगळा पायंडा पाडू. सगळ्या कामगारांना आपण निश्चितपणे तुमच्या रूपानं एक मेसेज देऊया की कामगार कायदे शासनाने केले, त्याची अंमलबजावणी गोव्यामध्ये देखील कशा पद्धतीने आपण करूया याच्याकरता तुमच्या सगळ्यांची मला मदत लागेल. आणि हा संघर्ष तुम्हीच चालू करायचा आणि तुमच्या माध्यमातून हा संघर्ष आपण पुढे नेऊया अशी ग्वाही देऊन मी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांचे, मी पुन्हा एकदा सन्माननीय राणे साहेबांचे, या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानून मंगळवारपर्यंत हा तोडगा लवकरात लवकर निघेल अशी आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करून आपली रजा घेतो. काँग्रेस 31 ऑक्टोबर मेरेन युतीचें कितें तें सांगिना जाल्यार राष्ट्रवादी एकोडे चल्ले म्हूण चर्चिल उलयला. तो मुंबय NCPचो सुप्रिमो शरद पवाराक मेळून आयलो. बरोबर प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल हेदे आनी वालांकाय आशिल्ले. युती जाता जाल्यार राष्ट्रवादीचो 10 सिटांचेर दावो, ना जाल्यार 26 सीट घालतले. वालांका खंय तिकेट मेळना जाल्यार अपक्ष. आमी मागली 10 मागले न्हू, 10 मागल्यांचे कितें हो म्हयनो हय ते हाय लेवल वयतले न्हू. हय अमन काप जावं दी, मागीर तूं आमी तूं जायो आनी तूं आमकां सोनाका आनी आमकां तुगे वालांकाय जाय म्हणटा. हांवें मागीर ना तें जाय म्हणलें वालांका बसत ना रे. वालांका इंडिपेंडंट बसतले, वालांका कित्याक वालांका प्रॉब्लेम ना. वालांका डिसिजन घेला आपण बसपाक किंवा कोण टिकेट दिली जाल्यार टिकेट जे बसतात नाल्यार इंडिपेंडंट बसतले. तेका प्रॉब्लेम ना. चड करून करतली, चड करून सगळ्याक करतली. स्वता कित्याक कितले तयार आहाय ना आमकां सिटां. हय 40 न्हू 26 घातले आमी. दिसता 40 कित्याक घालपाक ते आहाय 40 कॅन्डिडेट. सॉरी अरे आतां लास्ट टायम कितें जालें मनशां कोणाक तिकेट दिल्ली ना.
म्हाका खबर ना. तळ्या पडल्यार 100, तळ्या पडल्यार 200. तसं कॅन्डिडेट तिकेट दिताय तसं जायना न्ही तें. तसं पळय न्हू बाबा इतके तिकेट दिला त्या मनशा गोंयाक 3000, 4000, 5000 उठ पळय चान्सीस घाल जाल्यार एक आमी कॅन्डिडेट तयार केला तांकां एक चान्सीस 2-3 उठ पळोवपाक लोक कॅन्डिडेट आहा सारको सही सणा. मडगांव काँग्रेसीक तृणमुलाचो धपको. दिगंबर कामते बरोबर 20 वर्सां वावुरपी बायलां ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष डॉरिस टेक्सेराक उखल्ली. काँग्रेसींत वालोर ना, टीएमसींत बायलांक वालोर म्हूण खंय ती टीएमसींत. तेवटेन वास्को काँग्रेसीक बळगें. बीजेपीचो आमदार कार्लोसाचो खास मनीस आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत 1000 भर लोकांक घेवन काँग्रेसींत वचपाचे तयारेंत. मडगांव काँग्रेसीक तृणमुलाचो धपको. महिला ब्लॉक अध्यक्ष टीएमसींत. I was working 20 years for Mr. Digambar Kamath. I worked very hard. I was a very loyal worker. I left INC because I was not happy there. I was unhappy there because I was not given the respect which I feel a loyal worker should be given. When TMC people approached me and they told me how the Didi has done her work in West Bengal and she was very towards women. So as a woman, I wanted to join this party because I would get chance to work for the women not only of Margao but also for Goa. वास्को काँग्रेसीचे बळगे वाडटा. कार्लोसाचो रायट हँड नंदादीप राऊत म्हयनो सोंपचे आदीं 1000 भर लोकांक घेवन काँग्रेसींत वचपाचो. खुबश्यो पार्ट्यो लोकल म्हटल्यार गोवा फॉरवर्ड जावं आमचे MG खुबश्यो सगळ्यो आमचे लोकल आनी नॅशनल पार्टी म्हाजे कडेन अप्रोच जाल्ल्यो आनी म्हाज्या सपोर्टरां कडेन बसून हांवें डिस्कस करून मिटींग करून एक फायनल पॉयंटर आमी खंय तरी लागीं पावलेले आसा. आनी येता त्या ऑक्टोबर एंडाक हांव खंय तरी पार्टीन जॉयन जावपाचो आहा. आनी ती पार्टी म्हटल्यार काँग्रेस पार्टी. आनी खंय तरी आतां म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीकूच स्कोप आहा म्हाकाय दिसता आनी आमच्या वास्कोकारांकूय दिसता. वास्कोन खंय तरी खुबशी डेव्हलपमेंटां अर्दवट उरलेलीं आसा ती कंप्लीट करपा खातीर खंय तरी काँग्रेस पक्षूच करूंक शकता हांव म्हणटा. आनी वास्कोनूच न्हू म्हाका दिसता गोंयाभरान खंय तरी हेजो आवाज जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाची इफीची तयारी. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर इफी. द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड उक्तावणाचे फिल्म. ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवलूय इफी बरोबर. एक खेप नव्या उदेंते फिल्म मेकरांक मेन स्ट्रीम सिनेमा फिल्म मेकर आनी उद्देजकां बरोबर संवादाची संद. मार्टिन स्कॉर्सी आनी इस्तेवान झाबोक सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार. आइए इफ़ी में भाग लीजिए. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उभरती हुई प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है. अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से लेकर राष्ट्रीय फिल्मों को वहां पर दिखाने का मौका मिलता है. रीजनल फिल्मों का दिखाने का मौका मिलता है. अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जाता है वो भी इस बार इफ़ी पर आपको देखने को मिलेगा. ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक मौका है एक ऐसे 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को भी आगे आने का जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनको चिन्हित किया जाएगा और उनको अवसर मिलेगा इंडस्ट्री लीडर से मिलने का वहां पर और मास्टर क्लास अटेंड करने का. तो आइए जुड़िए इस बार के इफ़ी से. अगर आप में है तब तो बढ़ाओ करिए. मिरामार करंजाळची झाडां मारपाचो प्लान. गार्बेज डंपिंगाच्या नांवान झाडाच्या मुळांत झाडां मारपाचें कॅमिकल घालतात म्हूण आदलो महापौर उदय मडकयकाराक दुबाव. करंजाळे दर्यादेगेर बीच पोखरूंक वापरिल्ली JCBच खंय गार्बेज डंप करता. करंजाळ मिरामार रस्त्या कडेच्या हॉटेलांक बीच व्ह्यू मेळचो म्हूण खंय हें कारस्थान. आनी तेल्या पोंदाक हांवें आयकलां की ती कॅमिकल घालता, पयलीं कॅमिकल हाडून घालता आनी वयर गार्बेज घालता. म्हणजे जेणे करून ती झाडां हळू मरपाची, सुकून मरपाची. जे बांबोळे सांताक्रूज रोडाची बांबोळेची सुरू हेची आमची मँग्रोव्स जे हें जाल्या पळय म्हाका दिसता त्याच टायपची कितें ती टॅक्निकी चालू आसा. आनी हळू ती झाडां नश्ट करपाची हें चालू आसा की ती
जी आता ती त्या सायडीक सगळी हॉटेलां येतात त्या हॉटेलकारांक जे त्यांच्या कस्टमरांक व्ह्यू दर्याचो सारको क्लियर कट मेळचो ह्या खातीर हे प्लॅन चालू आसा. कंपाल परेड ग्राउंडार बेकायदेशीर वस्ती करून ड्रग्साचो धंदो करपी भिकाऱ्यांक पुलिसांनी थंयच्यान काडिल्ले. ते खंय आतां परत पणजेन दिसपाक लागल्या. जे बेगर्स भीक मागता त्या निमतान जे बोमाडे विकता तुम्ही पयला चर्च स्क्वेरा कडेन तेंचे चड हें आसता मिरामार बिचा कडेन तेंचे चड हें. हांवें मेयर आसतना कांपाल परेड ग्राउंडाचेर जे तेंचो एक अड्डो जाल्लो ड्रग्साचो जवळ जवळ 13 वर्सां थंय चलता ते आमी थंय ते सगळे थंयची पायपां थंयचे तांकां थंयचे धांवणान काडले थंयचे क्लीन केले. थंय कितकोच आमकां गांजा सापडलो कितकेच आमकां थंय कितें कितें मेळ्ळें रेड मारल्या उपरांत दुसरे दिसा पुलिशेक घेवन आमी तेन्ना मारली. पूण सांगपाक आतां परत दूख दिसता की तेच लोक ह्या बोमाडे विकपाच्या निमतान परत आयिल्ले आसा. म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें त्या लोकांक पळयलें कित्याक हांव आशिल्लो तेन्ना सगळी कामगिरी हें करपाक. हे लोकांक त्रास आसा तुवें पळयला ते खावपाक कांय कितें दिता जाल्यार कांय घेना ते पयशेच सोदता. हे गँग एक सिंडिकेट हें व्हडलें सिंडिकेट हें तुका हाडटा सकाळ फुडें 5-5:30 तेंचें हें आसता मार्केटान मिरामार बीच आनी खंय खंय तुका पॉयंटार ते हाडटा आनी सोडटा. तुमी ताका पयशे दिवं नाका पयशाची संवय बंद करा. तेंचे सुद्दां इंस्ट्रक्शन आसता तांकां लोकांक हांकां की तुमी पयशे तुमी खावपाची वस्तू कांय घेवं नाका म्हणून पयशेच घ्या म्हणून. हे रॅकेटाक तांकां पयशे मेळटा. आनी मेन बिजनस तो ड्रग्साचो मिरामार टू तो करंदले स्ट्रेच आसा पळय थंय गार्बेज डंप करता रातची. आमी तो फाटल्या दिसांनी इश्यू केल्लो पूण तो स्टॉप जालो ना. आनी तुमी पयलें आसत जी JCB करंजाले बिचार विमानताचे बिचार ओपोजीट बिचार यूज केल्ली माती घालपाक आनी माती लेवल करपाक तीच JCB थंय गार्बेज डंप करताली. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाचे अस्तंत आनी मध्य वाठार संयुक्त क्षेत्रीय राजभास संमेलन मडगांवां जालें. सगळ्या प्रादेशीक भाशांक घेवन हिंदी भाशा फुडें व्हरपाचो हो खंय यत्न. केंद्रीय खात्यांनी तशेंच बँकांनी बरो हिंदी भाशीक वावर केल्ल्या अधिकाऱ्यांक इनामां वाटली. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक कार्यावळीक मुखेल सोयरो. पूरे देश में आज़ादी 1947 में आई लेकिन गोवा में आज़ादी हमको 1961 में मिली. इसमें भी गोवा के हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा योगदान था. लेकिन थोड़ा सा हिस्सा हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी था और उन्होंने यहाँ पर आकर के स्वतंत्रता संग्राम को बड़े पैमाने पर किया. हमारी भाषाएं सभी हमारी हैं, वो कन्नड़ हो, तमिल हो, मराठी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, सारी भाषाएं हमारी हैं और उन सब भाषाओं को साथ लेकर के हिंदी भी आगे बढ़े ये हमारा प्रयास है. क्योंकि संविधान में हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है इसलिए हम उसके लिए बड़े पैमाने पर काम भी कर रहे हैं. ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन है ये हमारे गृह मंत्री जी की प्रेरणा से लंबे समय से जैसे अभी आपने देखा 17, 18, 19, 19, 20 3 वर्षों का बैकलॉग आज हम लोगों ने पूरा किया है. तो ये जो इस तरह से हो रहा अखिल भारतीय सम्मेलन 13 नवंबर को हम बनारस में करने जा रहे हैं जो देश में पहली बार हो रहा है. हिंदी देशभरात चालना दिवपाक लागून ही एक स्वतंत्र हे आसा विभाग आसा आनी तो विभाग ताजे मंत्री आमचे श्री अजय कुमार मिश्रा जे आसात आनी दर वर्सा अशे तरेचे अवॉर्ड जे ऑफिस बरे तरेन काम करता ताका दर वर्सा अवॉर्ड दिता. आनी आज तुवें पळयलां की हे सगळे अवॉर्ड गेल्या 2 वर्सांचे उरिल्ले 17, 18, 19 आनी 19 अशे 3 वर्सांचे अवॉर्ड आतां डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. हाज्या फुडें फक्त कोरोना लागून उरिल्ले हाज्या फुडें वेवस्थीतपणे वर्साचे अशे तरेचे संमेलन हिंदी संमेलन दर वेगवेगळ्या राज्यांनी घेतात. ह्या वर्सा सध्या आमी गोंयांत ठरयलें सगळे जे अवॉर्डी आशिल्ले म्हणजे LIC आसतली हिंदुस्तान पेट्रोलियम अशे तरेचे सगळे कंपनी ज्या जाग्यार बरें काम चलता बँको आसात तांकां हे अवॉर्ड मेळिल्ले आसा तांकां तांचें हांव अभिनंदन करतां. मडगांव जिल्लो नाजाल्यार ESI हॉस्पिटलांत कोविड ट्रिटमेंट फॅसिलिटी दवरात म्हूण लोकांची मडगांव जिल्लो हॉस्पिटला भायर बॅनर घेवन निदर्शनां. सरकारान फक्त GMCंत कोविड ट्रिटमेंट फॅसिलिटी दवरल्या. दक्षिण गोंयच्यान थंय दुयेंतींक व्हरूंक कास्तीक जाणट्यांक आनीक कुस्तार. मडगांवां एक तरी खंय कोविड वॉर्ड दवरचो. कित्याक हिंग बंद करप आसून जायत केस आहा भायर 100 उण जाले ते फरे पूण आसून जायते केस आहा आनी आसून 2-3 टॅक्स जावन मोत्ताय डेली तरी सान हिंग सारकें बंद केलां. आतां उश्पिसेचे सगळें हिंग ट्रान्सफर केलां बरें आहा उश्पिसे पूण दवराय न्ही. आतां सावथ गोवा कशें मॅनेज करतले. आमी GMCन जेन्ना आयली म्हाज्या मांवाक घेवन
सॉरी हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तेन्ना तांकां एडमिशन करपाक ते हांगा घेनात पेशंट म्हणपाक लागले तुमकां डायरेक्ट GMCन व्हरपाक जाय तेन्ना आमी सांगलें ना दिगंबरान फोन केला म्हणलें आमकां आनी तेणी घे म्हणून सांगला म्हणून सो आतां तांकां सांगलां हांगा स्टेबल करतले आनी GMCन धाडटले बट हे सामकेंच वायट आसा कित्याक अशी जर परिस्थिती आसली आनी 90 इयर्स ओल्ड मॅन सिनियर सिटीजन तो ताका ट्रॅवल करपाक जायना आतां बेडार न्हिसपाक ताका जायना तरी ताजी हालत ही आसा कित्याक देर इज नो प्रोविजन एंड नो प्रॉपर सिस्टम हियर इन साऊथ गोवा सो आमचो एक डिमांड आहा कितें की आमी समजतात केसीस कमी जाता पूण तेजो अर्थ हो न्ही की जे कमी पेशंट आसा ताका इतले पयस ट्रॅवल करपाक सावथ गोवा सांगपा म्हळ्यार हांगा ना जाल्यार एटलिस्ट ESI हॉस्पिटलान एक युनीट वो एक वॉर्ड फॉर कोवीड एडमिशन कोवीड पेशंट्सांक दवरपाक एकदम गरजे आसा सो आमी हो इश्यू हायलायट करपाक हांगा मुखार सरले आसा आनी आमचो डिमांड जावन आसा की एक वॉर्ड कमी बेडाचो जावं पूण एक वॉर्ड हांगा रिजर्व करून दवरचो फॉर कोवीड सो फायनली सिनियर सिटीजन कसो ट्रॅवल जातलो मडगांव साकून पणजे हो काणकोण साकून पणजे सो ट्रॅफिका एक प्रॉब्लम आसा रोड सारके ना आनी ह्या कारणां लागून हे सायडीन एक इम्पॉर्टंट हें जावन पडटा कोवीड फॅसिलिटी एक कोवीड हॉस्पिटलाक BJP सरकाराच्या दळमळीत कारभाराचो गोंयच्या तरणाट्यांक त्रास जाता गोंयांत जॉब नाशिल्ल्यान जॉबांक भायले देशांनी वचचे पडटात आम आदमी पक्षाची रोजगार यात्रा वास्को पावली दिल्ली केजरीवाल सरकार बरें काम करता गोंयांत आप सरकार हाडून खंय दिल्लीच्यो स्किमी गोंयांत लागू करपाची गरज This rally was a culmination of all the door-to-door which we were doing, and we have been going door-to-door to the people, and we have been requesting them to support us in this job initiative which we are trying to go ahead, and which Kejriwal sir has given such a beautiful scheme for us. And people of Goa are suffering. They are not getting jobs. Youth of Goa is suffering. Today we are the people who are applying for jobs. We are even people who are graduates are applying for a peon's job. This is the situation, and somewhere the government needs to think of the youth of this state. If the youth are get good jobs, only then will it be possible for them to retain and remain in Goa and prosper Goa as a state. And it is important that transparently all the jobs be allotted to meritorious people so that the corruption in the departments reduce. And we hope that people of Goa take the advantage and bring a good government in the form of Aam Aadmi Party. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात आमची हरमलकर बेकरी आम्ही पाव करता पोळये पॅटिसा बिस्कीट कितें रोल डिनर रोल ते सगळे करता गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा तारची भाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात कोणा दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान सगळे एका भुरग्याचे शिक्षण केले हे म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा ते म्हाजें घर बांदलें हांवें परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां
डिझेलाक उजो पेटिल्ल्यान नुस्तेमारांचे धंद्याचेर पेच आयला. सरकाराची सध्या सबसिडी सारखी मेळना. कामगारांचो खर्च कोविड आनी डिझेल पावले 100 वयर. सरकारान व्हॅट माफ करून डिझेल दिवचें म्हूण वास्को खारी वाड्यावेले नुस्तेमार मागतात. सरकारान खंय पेंडींग सबसिडी बेगीन क्लियर करची. कंपेयर टू अदर स्टेट्स आमकां सबसिडी मेळती इट्स नथिंग. आनी आमकां सबसिडी मेळती 2-2 वर्सां गॅप दवरून एक गव्हर्मेंट भीक दिलोले भशेन दिता. कंपेयर टू अदर स्टेट तांकां 76 रुपीजान डिझेल मेळटा. तांकां कॅपिसिटी आमच्या स्टेटान येवन इनलिगल देखून फिशींग करपाक, आनी आमकां कॅपिसिटी ना ते 100 रुपीजान डिझेल घालून नेबरिंग स्टेटान वचून फिशींग करपाक. असली परिस्थिती जावन गेल्या आमची. तुमकां लास्ट सबसिडी केन्ना मेळ्ळी? लास्ट आतां जून जुलायान दिसता. जुलायान बिफोर जून जुलाय कितें मेळल्या. पूण आमकां कंपेयर टू अदर स्टेट आमकां तें बेनिफीट ना. स्किमी गव्हर्मेंटाक जायते ते स्किमी फुड्यान आमी पावनाय. सो यू आर ट्रायंग टू से की गव्हर्मेंटाची स्कीम सेंट्रलाचे देखून स्किमी आहाय तेजे फुड्यान आमी पावनाय. जे परी नेबरिंग स्टेटांक बोटी चलोवपाक गव्हर्मेंट प्रमोट करता ते भाशेन आमगे स्टेट आमकां प्रमोट करना. म्हणल्यार डिझेल 100 रुपीसाचे पावलेले आहा आनी आमकां कांयच सद्याक आतां कांयच येना आनी इवन सबसिडी जी येता ती व्हेरी डिलेड. सो आमी फकत गव्हर्मेंटाक मागता की आतां जे मेंगलोर कर्नाटका ते सगळ्या ते सायडीन आहा तितल्याकूय सबसिडी कट जावन येता. सो आमी इतलेच गव्हर्मेंटाक मागता की आमकांय तशेंच जावन आतां सद्याक टुडे इट इज 76 रुपीज तांकां आनी आमकां 101 रुपीज सद्याक आतां हिंगा जेटीर रेट आहा. सो कशें चलोवपाचें ट्रॉलर आमकां समजना. एक्चुली आमकां 2 वर्सांची सबसिडी पेंडींग आसली आनी हे 3रे वर्स आसलें. आतां आमी मुखार सरोन आमचो प्रेसिडेंट मुखार सरोन गव्हर्मेंटाच्या फाटीक लागून आमी 1 वर्साची हाडल्या सबसिडी. तरी पूण आतां 1.5 वर्साची उणे 2 वर्साची आमकां सबसिडी अजून येवपाचें. केन्ना येतली तेजी आमकां कांय गॅरंटी ना आनी आमी आतां सद्याक भरपूर त्रासान आहाय. सो आमकां डिझेल घालपाक पासून प्रॉब्लेम जाता. आणि साहेबी बाब तूं सबसिडी म्हणटा ती इट इज अ रिडक्शन ऑफ वॅट. एक्चुली खरें सांगचें म्हणल्यार ती आमी मुट्टाय कित्याक आमची गुटकार मुट्टाय कित्याक येत म्हणटा. एक्चुली ती सबसिडी न्हू ते वॅट रिएम्बर्समेंट जे आमी डिझेल घालताय तेजेर आमकां रिएम्बर्स करून ते दिताय. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका थिंगा ते डायरेक्ट कट करताय. जी 100 रुपीज रेट आहा तेजेर वॅट कट करून तांकां 76 पडटा. तशें आमकां जर दिलोले जाल्यार आमकां हे बोट चलोवपाक पासून इजी जाता आसलेले आयज. फातोड्डे रवींद्र भवन सर्कलाक दामबाब सर्कल नांव दिवचें म्हूण मडगांवकारांची मागणी. दामबाबाच्या भाविकांनी मडगांव नगरपालिका आनी आमदाराक निवेदन दिलें. तांकां त्या सर्कलाक आनी कोणाचेंच नांव दिल्लें नाका. तो रस्तो खंय थेट दामबाबाच्या पेडा कडच्यान येता. फातोर्डा मतदारसंघात एक थोडी सर्कलां जी आसात तांकां नेमींग जाल्लें आसा म्हणजे नामीकरण जाल्लें आसा. कोलवा रोडाचेर तुमी पळयलां ते क्लॉक टावर सर्कल केलां ताचेर सेंट जोकीम हें केलां. एक बरी गजाल आमी ताचेर कोण ऑब्जेक्शन बी करनात. पूण हें जें सर्कल आसा ती आमची सगळ्यांचो डिमांड आसा माननीय आमच्या आमदारा कडेन की हें दामबाबाचें स्थान आनी आराध्य दैवत दामबाबाचें आमी सगळे भक्त तेन्ना ह्या सर्कलाक दामबाबाचें नांव दवरचें आनी दामबाब सर्कल नाल्यार श्री दामोदर सर्कल अशें जर नांव दवरीत जाल्यार सगळ्या एक देवा खातीर एक बरी स्तुती जातली आनी सगळे जे आमी भक्त आसात तांकां बरें फिलींग मेळटलें. हें आमचें डिमांड आसा. ताका लागून आमी एक मेमोरंडम आयज माननीय आमदाराकय दितले तशेंच चीफ ऑफिसर म्युनिसिपालिटी ताका दितले आनी चेअरपर्सनाकय दितले. हें आमचो डिमांड आसा. तितलो बेगीन तांणी ताका हें करचो आकार दिवचो. काणकोण नगरपालिकेक सध्या वाली ना. मुखेल अधिकारीच जाग्यार नाशिल्ल्यान नगरपालिकेचो स्टाफ टायमार कामार येना. लोक कामां घेवन येतात, स्टाफ ना म्हूण रिकाम्यो फावटी. लोक नगरसेवकांच्या नांवान बोवाळ मारता म्हूण नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकाराची फिर्याद. नगरपालिकेंत व्हरून स्टाफाचे रिकाम्या खुर्च्यांचे मिडियाक प्रात्यक्षीक. हो मनीस ना लोक येताय वयताय लोक आमी कावन्सिलरांक गाळी मारले संबंध ना. लोक टॅक्स भरून येताय पयशे घेवूंक मनीस ना. गेला मिटिंगेक गेला दिपक कोंबोरकर दवरता. चीफ ऑफिसर नासल्या कारणान लागून हितून एक स्टाफ हिंग ना. जो जड स्टाफा कडेन
हितून जवळ जवळ सगळे जेंट्स गेला, लेडीज स्टाफ मदले उरता हिंगा, कित्याक लोकांक एक सामको प्रॉब्लेम जाता. कित्याक ह्या खातीर चीफ ऑफिसर फूल फ्लॅश मागता येता, कारण आमी चीफ ऑफिसर जर फूल फ्लॅश केल्यार सगळीं काम जाताय. टॅक्स भरपाक येताय लोक, आमगे म्युन्सिपालिटी टॅक्स भरपाक येता पूण टॅक्स घेवपाक मनीस ना, इनवर्ड घेवपाक एक मनीस ना, एक मनीस ना. त्या सायडीन ह्याच ना, त्या सायडीन सोंतू ना. ही म्युन्सिपालिटी कशें चलता पूण कळना म्हाका. लोक येता वता, लोक मडगांव येता, लोक वयता पळय. आतां गव्हर्मेंटा काम आसल्या पासून ती फायल घेवपाक हिंगा मनीस ना. कितें लागून खाल्ल्या अशें दिसता तुका? म्हळ्यार चीफ ऑफिसरालें लक्ष ना आसतालें ना हेजेर. अशें केन्ना घडलेलें पयलीं अशें करून करचें? हें चालू आसा, हें कोण उलयना. हेंचेर मेमो दिवपाक जाय कोणी चीफ ऑफिसरान. चीफ ऑफिसर वगी रावता. आतां चीफ ऑफिसर वगी कित्याक रावता म्हाका कळना म्हाका. हें सदां चालू उरता. लोक बेजारान ह्या कावन्सिलरान 4% गाळ मारताय. डायरेक्टर म्हणटा सिवोन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय म्हणटा तो. सिवोनान 4% बेश्टी धरपा, 4% कांयच करूंक शकना. अशें जर जायत तर लोकांक आमी सर्वीस करून दितली. हे लोक फक्त पगार खावपा पुरती हिंगा येताय. ह्या म्युन्सिपालिटी पगार खावपाचे, की ते एक पयसो हाडपाचो कांय ना. जे फाटले आमगेले एरियाज कितें कोण कोण भरपा आसा पळय, रिकवरी कांयच ना. बेश्टी एक सिवोन एक नोटीस काडला, हे ऑर्डर काडला वचून इन्स्पेक्शन करची म्हणून. म्हळ्यार कोण कोण पयशे भरपाक वयले, कोण टॅक्स भरला, बेश्टे नांवा पुरती काडला आनी दवरला. त्या मनशाक धाडपा जाय आसलो न्हू, कोण धाडना. हें अशें करून आतां म्युन्सिपालिटीत जर आमी लोकांक हें दिवंक शकनाय तर आनी फुडें कांय जावपा ना. तेजेर तुमी मिटींग बी कितें घेतली काय कितें? मिटींगे उलयले, सिवो 4% नोट घालून धाडलो, सगळें धाडलें. पालिका वेंचणुकेक अपक्ष म्हणून वेचून आयले. बीजेपीत एंट्री मारली आनी 6 म्हयने भितर म्हापशेच्या आरोलकार भावाचो बीजेपीक टाटा. वॉर्ड नंबर 7चो तारक आरोलकार आनी 8चो विकास आरोलकार दोगूय चल्ले. बीजेपीचे कांय फुडारी त्रास करता म्हूण खंय ताणें मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्लें. मुख्यमंत्र्यान कांयच एक्शन घेतली ना. दोगूय काँग्रेसीच्या मार्गार. एक निशेधार्थ एक रिजन आसा तो आमी निशेध करता ह्या लोकल कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA चो निशेधार्थ आमी हे प्रेस आपयलेली आहा. निशेध कित्याक खुबशीं रिजनां आसात, वेरियस रिजन्स आसात. पयलीं म्हणजे लोकल जे आमकां तुमी जर पयले आसतले, पयलींचो जेन्ना आमी BJPन जेन्ना एंट्री मारलेली तेन्नाचो जर म्हाजी प्रेस पयले, तुमी व्हिडियो पळयल्लो एंट्री मारतना, तेन्ना हांवें एक विशय उलयलेलो. म्हणजे आमच्या दोगांयचो एकूच इंटेंशन आसलो, एकूच उद्देश आसलो पार्टेन येवपाचो. डेव्हलपमेंट आनी ओन्ली डेव्हलपमेंट ह्या सेंटेन्स हांवें यूज केल्लो. आतां 4 म्हयने जाले आमकां पळयता आमी डेव्हलपमेंटाचो डी पासून दिसना. ह्या वॉर्डान आमी खुबशे कामां घातल्या, खुबशे हे केल्ल्या. थंयसर खंय ना खंय एक आमचो लोकल आमदार गोल्डनाचो आहा, तो सगळ्या हितून व्यत्यय हाडटा, कांयच काम करूंक दिना. कितेंय आसलें जाल्यार म्हणजे टॅक्निकल अडचणी नाल्यार कितें. पयलीं म्हणजे आमी तेजे कडेन गेले सांगपाक जर कितें एज अ BJP आमदार म्हणून, जाल्यार ताका तें कळना आमी कितें सांगता तें. म्हणजे तो आमी एक सांगलें जर एक बऱ्यो इनोवेटीव आयडियाज घेवन गेले डेव्हलपमेंटा बद्दल, जाल्यार तेज्या तकले वयल्यान वयतात त्यो. कळ्ळें. अशे जो विशय आहात. आनी फॉर एग्जाम्पल आनी तेजे जे आनी एक म्हणजे इलेक्टीव रिप्रेझेंटेटीव आमी आसतना एक न्यूसन्स मेकर्स आसात थोडे, तांकां चड म्हत्व मेळटा. हे पासून तुमकां सांगपाची एक मेन गोश्ट आहा. तारक आनी विकास फाल्यां काँग्रेसीन भितर सरता, हितून कितलें तथ्य आसा आनी तुमकां BJPंतल्यान राजिनामो दिवपा फाटल्यान दिगंबर कामतीचो हात आसा अशें स्पश्ट एलिगेशन आसा. हितून ट्रूथ कितलें आसा? पळय, मिडियाचे 1000 हात आसता, मिडिया नॉलेज खूब आसता. अजून पर्यंत अशें तथ्य तुमी जे सांगला तशें कांय ना. ऑफकोर्स बारीक मनशा खातीर जी पार्टी काम करतली त्या पार्टीक आमी सपोर्ट करतले. बारीक जे ग्रावंड लेवलाचे लोक आसात, तांकां हेल्प करता, तसल्या पार्टी वांगडा आमी वयतले. फाल्यां हळदोणा मतदारसंघाचे तारक आरोलकर एक उमेदवार आसूं शकता. लोकांनी जर सपोर्ट केलो जाल्यार ताका पासून हांव तयार आसा.
1 नोव्हेंबर मेरेन रस्त्यावेली सगळीं फोणकुलां पुरयतले म्हणून मुख्यमंत्र्याच्या उतरा उपरांत सगळ्याक झुजां पावड्यार काम सुरू. म्हापशां चडशीं फोणकुलां हॉटमिक्सान पुरयलीं, उरिल्लीं रोखडींच भरतले म्हणून आमदार सांगता. ते भायर 15 डिसेंबर मेरेन खंय सगळे रस्ते हॉटमिक्स. तेवटेन मडगांवां पोन्नी उदकाची लायन बदली नासतना फोणकुलां पुरयतात म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ. म्हापशां सकाळीं 11 सुमार हॉटमिक्स पॉटहोल्साचे जे असले ते काम आयज सुरू जालां. आमी आयज पळयता आतां 8 जालेले आसा, आमी खोर्ले शिमेर पावलेले आसा. तशेंच ते आतां DMC कडेन वयतले, थंयसून देंवन ते परत नाटेकर फार्मसी जी आसा आमच्या पुलीस स्टेशना कडेन आनी बाबाजी कडेन ते जितले पॉटहोल्स आसा ते सगळे काडटले. तशेंच ते कुचेले वयतले आनी खंय खंय खड्डे आसा ते जितले आसा तितले ते सगळे आयज नाल्यार फाल्यां मेरेन ते काम सोंपयतले. तेजे नंतर हॉटमिक्स प्लांट जेन्ना हे आतां सद्या काडला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा 1 तारखेचे पयलीं जितले मेजर पॉटहोल्स आसा ते सगळे काडून घेतले. तशेंच आमचे 17 कोटीचे काम बोथ MMC आनी PWDचे 14.5 कोटीचे काम रस्त्याचे आसा आनी 2.5 कोटी म्युनिसिपालिटीचे आसा. टेंडर ऑलरेडी जालेले आसा, वर्क ऑर्डरूय दिलेले आसा. सो मॅक्सिमम कामां जी आसा हॉटमिक्साची, इंटरनल रोड जावं नाल्यार मेजर रोड जावं, ती सगळी आतां एक ते 1.5 म्हयन्या भितर काम सोंपतलें. कोलमा रोड डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी जो मारगांव एरिया पडटा, ह्या रोडार एक 200 mm सिमेंट पायपलायन आसा आनी ही सिमेंट पायपलायन 40 वर्सां पोन्नी 40 परस वयर म्हणल्यार जाता. आनी प्रत्येक म्हयन्याक केन्ना 15 दिसां पासून हांगा हे पायप फुटत आसता. आनी आमी आतां इतलो लोक जो सफर जाता एवरी टायम सांगतात की हाजेर कितें तरी एक परमनंट सोल्युशन काडा आनी हो रिप्लेस करा म्हणून. Water supply at my end also. So regarding this, the engineer from the PWD was supposed to be here looking at the job, supervising the job and giving them directions about what is to be done. Because an engineer has a plan, an engineer is the person who has knowledge to repair or do this kind of work. And local Margaon MLA is only interested in Moti Rangot. He's elected for so many years. Margaon MLA has not bothered to check this 40-year-old pipeline. Of 40 years, I'm sure Digambar has completed at least 20 years as MLA. PWD is doing haphazard work all over God. Just because the Chief Minister Pramod Sawant and Sangla, by 1st November, all potholes should be filled. So that machine kalta, make up, touching. रुमणामळ पंचायतीन गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाचो 60 फाटो आनी एकता विलेज ऑर्गनायझेशनाक बरोबर घेवन रुमणामळांतले गार्बेजीचे डार्क स्पॉट ग्रीन स्पॉट करपाचें काम हातांत घेतलां. शेजारच्या पंचायत वाठारांतले लोक खंय रुमणामळ येवन कोयराच्यो राशी मारतात. पंचायतीन कांय जाणांक फायनय मारल्या. सो ब्लॅक स्पॉट कन्वर्ट टू ग्रीन स्पॉट हेका लागून आमची पंचायत सिलेक्ट जाल्ली आसा व्हिडिओ थ्रू. सो आमी रुमणामळ पंचायत महिला शक्ती अभियान सालसेट ब्लॉक आणि एकता विलेज ऑर्गनायझेशन हे 3 ग्रुप आमी एकठांय जाले आनी हांगा जो पळय कचरो उडयता हो ब्लॅक स्पॉट आसा न्ही आमी 2-2 म्हयन्यान क्लीन करीत आसता. लास्ट आमी गणेश चतुर्थी टायमार हो क्लीन केल्लो आनी आमी रुमडामळ एरियेन न्ही आमी प्लांट घातलेलो आसा 1 करोडाचो. सो रुमडामळाचो जो कचरो आसा आमी तो सगळो क्लीन करता डोर टू डोर वचून आनी आमचो तो वेट जावन ड्राय सगळें सेग्रिगेशन जावन आमचो प्लांटाचेर सगळें जाता. पूण हो जो कचरो तुमकां दिसता न्ही तो भगवतीतलो. सो आमची नेबर पंचायत दवरली तो कचरो सगळो हाडून हांगा उडयता. आमी 4 लोकांक फायनय दिल्ली आसा. सो हांव त्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की हांगा कचरो उडोवचो न्ही. Go see the surroundings here. It doesn't look like a village road. It just looks like a dump yard. I think it's not just the panchayat that is responsible. It is each one of us who has to take the responsibility of taking care of their own garbage. Basically, this initiative will only create an awareness to the other panchayat की ताणेय बी अशी इनिशिएटीव घेवन जी आमची गार्बेज जे वाठारांनी विलेजींनी उडयल्ली आसा ती खंय तरी कलेक्ट करून ती सेग्रिगेट करून खंय तरी सिस्टमॅटिकली डिस्पोज ऑफ करची. तेच बरोबर ही पंचायतीचीच आनी आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही, प्रत्येक नागरिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जी गार्बेज जे सेग्रिगेशन जे नॉर्म्स आसात ते फॉलो करचे. घराघरांनी जर लोकांनी ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट जर सेग्रिगेट केली आनी वेट वेस्ट आपल्या स्वताची गार्डनान जर मॅन्युअर म्हणून कन्वर्ट केली आणि जी ड्राय वेस्ट आहा ती पंचायतीन कलेक्ट केली जाल्यार इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ फ्यू मंथ्स दॅट आवर गार्बेज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. आमची जी बायलां आसा हांगा रुमडामळान जे बरो इनिशिएटीव घेतला जो ब्लॅक स्पॉट आसा तितून ग्रीन स्पॉट करपाचो. एक्चुअली आमचो गोवा आसा तो
खरेंच ग्रीन आसा आनी ट्युरिस्ट लोक येतात फक्त गोंय पळोवपाक ग्रीन आनी बिचीस पळोवपाक. पण आतां अशें जाल्लें आसा प्रत्येक कडेन आमकां ब्लॅक स्पॉट मेळटा. ते आमी स्त्री शक्तीच्या अंडर एनआरएलएमची हे आसा स्कीम आसा आमची तातूंतल्या अंडर आमी व्हीओज करता, विलेज ऑर्गनायझेशन करता 10 ग्रुप्स एकठांय करून आनी तितूंतल्यान आमी बायलांक ट्रेनिंग दितात की तांच्यांनी वेस्ट जे आसा आपले ते सारके सेग्रिगेट करचे आनी ते सारके आपल्या पंचायती कडेन दिवचे. थोडे कडेन आमकां अशें आयकूंक आयलां की तांचे कडेन ते सारके लोक पावना पंचायतींतल्यान. सो ते एक लक्ष घालचे की तांचे कडेन सगळे लोक पावचे. मडगांव पालिकेन रिकव्हरीची मोहीम सुरू केल्या. आता मेरेन 2 कोटींची वसुली. लोकांनी व्यावसायिक टॅक्स बाकीची देणी भरची म्हूण सीओचो उलो. शॅडो कावन्सिल म्हणटा पालिके कडेन स्टाफाक पगार घालूंक पयसो ना म्हूण ही मोहीम. कांय लोक टॅक्स आनी फी भरतात, बाकीचे सगल्यो फॅसिलिटी घेवन पालिकेक टॅक्स आनी फीक शेणी लावन चल्ले. I am happy to say to inform you that till date the recovery has fetched a figure of 1 crore 83 lakhs till yesterday. People are coming. Day before yesterday I had a income of 62 lakhs. It was the highest as per my records. So public are coming forward. Media, press, everyone is helping me to reach to the people. Though due to pandemic I could not reach the people for door-to-door serving of the notices, but this is an initiative taken by us and it has reached to the common man. And I could see there are crowds at the counter for paying the house tax and trade tax and other all types of dues. It's a healthy sign. There are still people are remaining. There are lots of business establishment which have not paid trade tax for several years. So through this medium, I am appealing to everyone. Don't force the municipality to take some coercive decisions. We have very healthy relation with all the business community of Margao. So I don't want to spoil any relation. We have set up the target of 2 crores till 31st of October. I am happy that I will be reaching to that figure. 183 till now, which another 1 week I should reach the figure. That is secretary. There are lots of signboards. Some big establishment had put up 1 board and they are paying only for 1 board and they have put up 2, 3, 4 boards which are beyond whatever dimensions given. That also I request them to either pay or perish. See, as far as Shadow Council is concerned, we see this recovery drive exclusively in context with the shortage of funds to pay salaries. We see this entire recovery exercise limited to the salary. So you collect, pay salaries, collect, pay salaries. The real recovery, the real tapping of sources, precious resources of funds would be when the council undertakes exercise to tap the unassessed premises. There are thousands of premises. It may be shops, it may be residential units who are not assessed for house tax. They are occupying, they are creating garbage, but they are neither paying house tax nor they are paying sanitation fees. Forget the other small houses. There are government quarters. It may be junta quarters, PWD quarters, irrigation department quarters, police quarters, railway quarters. So many government premises are there which are occupied, which are creating waste, but they are neither paying house tax nor they are paying sanitation fees. Indirectly, the assessed premises are paying for their services. So this is what we have been fighting for last 4 years. But somehow this council has never woken up to that, nor this present council is getting this thing of it. वास्को शांतीनगर वाठारांत सुमार 100 वयर घरां. इतलो तेंप ओडिपींत हो वाठार दाबोळे विमानतळाची पार्किंग सुवात म्हूण दाखयल्लो. आतां 2030 ओडिपींत परत सेटलमेंट झोन केला म्हूण मुरगांव पीडीएचो अध्यक्ष क्लाफास सांगता. थंयचो लोक खंय इतलो तेंप धाकटुकीत आशिल्लो. 2030 ओडिपी वर्सा फाटीं लोकांक उक्त केल्लो. आमगेली मेन आतां म्युनिसिपालिटी एरियांतलो आमी मेन एक इश्यू घेतलो तो म्हळ्यार आमी तें पार्किंग शांतीनगर थिंगा लोक रावतालो आनी थिंगा पार्किंग पयलीं आशिल्लें सो तें आमी काडलें कित्याक लोकांक रावपा जायना पयलीं लोकांक दिवपा जाय आनी तें आमी सेटलमेंट करपाक गेला. हें मेन एक डिसिजन आमी केलां आनी तें ऑलरेडी आमी तो प्रपोज केला. मल्टी लेवल कार वास्को सा प्रॉब्लेम जाला पार्किंग आनी
एवरी सिटींग कार पार्किंग आसाय हुंय पयला हुंय बाजरां शॉपिंग लोकांक मेळना सो तो आमी एक प्रपोजल केला आनी तेव्हा आमी एक आयडेंटिफाय करतले मडगांव गोवा म्युनिसिपल कावन्सिल हिंगा एक सीओके पयलीं एक बंगलो आशिल्लो तें घर अशें सो तें मोडून पडपाक लागलें तें आमी गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट म्हणटा थिंगा आमी तें न्यू रिनोवेट करून तें आमी तें सीओको दिवपाक तें आमी तें मेन डिसिजन घेतलें हो एक आमी चेंज ऑफ झोन करपाक गेला S1 to C1 मेन प्रॉपर्टी म्हणटाली गव्हर्मेंटाक प्रॉपर्टी जे गुंता करता जे गव्हर्मेंट आमगेले जे एम्प्लॉई आसतात ते गव्हर्मेंट सरकार रावतात तेंगे ती म्हणजे थोडे वीक जालें तें वत मोडून पडपाक लागला ती आमी रिनोवेट करपाक आनी ती एक बरें कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट करून म्हणजे बिल्डराक दिवन तो C1 आसल्यार करपाक शकता ताका लागून आमी ते झोन चेंज करून ते S1 आसलो C1 करपाक हें आमी प्रपोजल आमी घेतला बोगदा मोटिंगा आमी 3 सिमेंट्री आमी बांदपाक प्रपोजल केला जावं हिंदू क्रिस्टियन मागीर क्रिश्चन सिमेंट्री आनी तेंगेले मुस्लीम आली तेंगेली तेवूय आमी करपाक गेला तिकले बीन आमकां एक मिनी मार्केट पासून एक मार्केट ना सो थिंगाय आमी एक लोकांगे प्रपोजल येयले आनी तेवूय आमी जावं कन्सर्न थिंगा MLA म्हाका तेणें प्रपोजल घातलो एरिया आमकां मिनी मार्केट म्हूण शिकाली अबावट 15,570 एरिया एक प्रपोज केले आमी मडगांवां खारे बांदावेलें स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर रस्त्या कुशीच्या स्क्रॅप यार्डाची येरादारीक आडखळ जाता कारवाय कित्याक करिना काय म्हूण नगरसेवकान लोकांक घेवन पालिकेचे सीओक घेराव घालो 8 दिसां भितर एक्शन घेना जाल्यार रस्तो आडायतले म्हूण शिटकावणी सीओ म्हणटा स्क्रॅप यार्ड कायदेशीर काय बेकायदेशीर तें पयलीं पळोवचें पडटलें तो स्टे घेतलो मरे तुमकां चान्स दिता मरे हा सीओ आयकून घरात नाका तू इलिगल आसा कितें तू म्हाका सांग पळय तो ऑर्डर विंगसर गाडी हाडलो तो रोखडो काडलो कित्याक काडलो मरे टोटली आनी हो म्हणून कितें कितें आहा तेका हेच ना मरे थिंगा ट्रेड लायसन हाव यू कॅन डू दॅट बिझनेस बाजारात जाय ते करतो आतां स्क्रॅप हाडल्याचे 2 म्हयने जाले हा 2 म्हयने जाले 2 म्हयने जाले तुका सांगला तुगे कांय ना इंफाय तुगे चल्ला कितें आतां चीफ ऑफिसरा कडेन आमी सगळे घेराव घालून तेच सांगला आमकां कितें तें क्लियर कर एक तो अड्डो काड ताजो ताका नोटीस काड म्हणून तांच्या नोटीस काडटा म्हणून सांगले आतां आमी एक आनी 8 दिसाचो टायमींग दिला सीओक सगळ्यांनी दिला मरे सगळ्यांनी दिला आमी एक्शन घे फुडलें एक्शन कितें जाल्यार आमी रस्तो बीन आडयतले ना जाल्यार हांवें अरेस्ट केलें चलता म्हाका एक स्क्रॅप यार्ड आहा तो इलिगल म्हणून सो वी हॅव टू चॅक द रिकॉर्ड्स नो आतां येयला काय पयलो आहा तो आनी वेदर ही इलिगल ऑर इलिगल As per my knowledge, there was a direction of the government that all the scrap yards should be shifted to some industrial areas. So I have to make inquiry into it. त्याच्यामध्ये 2 महिने झाले कंप्लेंट दिला म्युनिसिपालिटी अजून काय ऍक्शन नाही ना म्हणतात ऍक्शन झाला की जाता ऍक्शन ऑल रिपोर्ट हॅज बीन कलेक्टेड नोटीस हॅज बीन टू बी इशूड आफ्टर ते नोटीस कित्याक केला ना ते सर्वे करपी टिमीचो उणाव आशिल्ल्यान स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक कळाव जाता ताका लागून सनदी दिवपाकय कळाव जाता म्हूण आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे सांगता येणावळ खातें आनी रानां खात्याचे जोड पालवान 27 लावार्थ्यांक सनदी दिल्यो सरकार खंय शेतकार आनी कश्टकरी समाजा फाटल्यान सदांच आसता फुडल्या 2 म्हयन्यांत खंय आनी 270 लावार्थ्यांक सनदी दितले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेंचे जोड पालवान आज जवळ जवळ आमी 27 सनद अंडर ट्रायबल फॉरेस्ट एक्टाच्या अंडर आमी आज प्रदान केल्ले आसात अत्यंत एक खुशेची गरज दिसली की हो जो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जरी ताका नांव जर असलें जाल्यार अदर ड्वेलर्स एक्ट हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा हे आमचे डिपार्टमेंट जे आसात किंवा गोंय सरकार जो आसा तो शेतकार तो फक्त कश्टकरी समाज शेतकरी समाज जो आसा तो मुखार वचपा खातीर प्रयत्न करता म्हणजे येणाऱ्या ह्या 2 महिन्यां भितर ऑलमोस्ट 270 ज्यो परत सनद इश्यू करपाचें आमी डिरेक्शन दिल्लें आसात म्हाका दिसता बाय 20th नोव्हेंबर आनी 70 सनद ज्यो आसात त्यो इश्यू जातल्यो आनी उरलेल्यो ज्यो आसात त्यो बाय डिसेंबर हांगा एक प्रॉब्लेम आमकां जाता तो म्हळ्यारूच स्पॉट व्हेरिफिकेशन आनी DLC कमिटी लेवलाचेर एप्रुवल जाल्या नंतर डिमार्केशन जावपाक जाय
आणि त्याच्या खातीर जे सर्वेयर जे टीम जी आसा ती खूप कमी असल्या कारणान म्हाका दिसता दिसाक आमचे फक्त 2 ते 3 केसीस आमी तेजे रिव्हेरिफिकेशन करपाक शकता, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक शकता. तरी आसतना गोंय सरकारान आज परत एकदा नवी एक एजन्सी जो आमचे सर्वे करून दितले त्याच्या खातीर अपॉइंटमेंट ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करून आता फायनान्शियल एप्रुवला खातीर ती पेंडिंग आसा. काल गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज मिटींग घेतिल्ली आसात आनी इमिडिएटली एक्सपेडाइट करून तांकांय ऑर्डर इश्यूज केले नंतर हो जो रिसर्वेचो किंवा जो स्पॉट व्हेरिफिकेशनाचो जो विषय जो आसा तो सुटावो जावपा खातीर खूब मदत जाता. जे ग्रामसभेक जे एप्रुवल जाय पडटा किंवा ताजे क्लियरन्स जाय पडटा ताजे भितर सगळ्यांनी ग्रामसभेक उपस्थित रावन उरिल्ले ज्यो क्लेम्स ज्यो आसात त्यो एप्रुवल करून सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर धाडपा खातीर मदत करचो. जो थोड़ी प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है कि सर्वे होने में देर हो रहे हैं, उसको भी सर अपनी तरफ से और फॉलो अप करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी भी मैं आई तो सबसे पहले सर का ये सवाल था कि जो सर्वेयर और इकट्ठे होने थे उनका क्या स्टेटस है, क्या नहीं है. सो आई थिंक व्हाट वी होप एंड व्हाट वी थिंक इज कि जल्दी से जल्दी और सर्वेयर्स भी आएं जिससे ये काम और जल्दी स्पीड से किया जा सके. गोंयच्या क्लॅन कुलासून नवी दिल्लीत जाल्ले राष्ट्रीय ग्रॅपलिंग चॅम्पियनशिपीचे सिनियर कॅटेगरींत ब्रॉन्झ पदक जोडले. नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत जाल्ले सर्तींत 24 राज्यांतले ग्रॅपलर्स वांटेकार जाल्ले. गोंयान 17 जाणांची टीम धाडिल्ली. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.